मंगळारा पीडब्ल्यूडीच्या कामगारांनी मुखेलमंत्र्याच्या बंगल्यासामकार पणजे मोर्चा काढलो। टेम्पररी आशिल्ल्या कामगारांक रेग्युलर करपाची मागणी घेवन पीडब्ल्यूडी कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काडिल्लो। परत बसका घेवन हाचेर उपाय काडपाचे आश्वासन मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार कामगारांक दिला। आर्डिक स्कुआ खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगीस। स्टेटर दिल्लो आनी सांगलेलें न्हू तशेंच तुमी 13 टेम्पररी स्टेटर आमकां दिलो आनी ताजे नंतर वेकन्सी क्रिएट जाता ते आमकां पोस्ट क्रिएट करतले आनी घेतले त्या प्रमाणे आज आमी सगळे भुरगे येवन म्हणजे वेकंट पोस्ट आहा ते दुसरे घेता। ताका लागून आमी सीएमाक मेळपाक गेले। आमचें कितें म्हणून ती सांगता सीएमान सांगलां आमकां कितें एंडींग नोव्हेंबर एंडिंगाक तुमकां ते कितें हें करता न्हू पॉलिसी ती आमकां नोव्हेंबरा एंडिंगाक 4-5 जाणां आपोवन तुमकां तें सांगता म्हणून सांगलां। तेच सीएमान सांगलां परत आमी ताका येवन ते नोव्हेंबराक मेळटले आनी आमी मुख्यमंत्र्याचेर एक विश्वास आहा कित्याक ताणें आमकां टेम्पररी स्टेटर दिल्लो तशें आमी ते रेगुलर करतले हेचेर विश्वास दवरून ताजेर आमी विश्वास दवरलेलो आसा आनी ह्या नोव्हेंबराक आमी ताका मेळटले। आमचो एकूच स्टँड आसा रेगुलरायजेशन आमकां रेगुलर करपाची इतलोच आमचो तो स्टँड आहा कित्याक इतले 20-25 वर्सां जाता आमकां जालें ऑलरेडी। काल पयर येवन 1 वर्सान रेगुलर पोस्ट घेवन येता वखदार आनी आमी 20 वर्सांचे तशेंच आहा। ताका लागून आमी सीएमाक तेच आमकां रेगुलर करपा इतलोच आमचो डिमांड आसा। आमच्या सरकारान बेसीक लायलेले आसा पळय ते गव्हर्मेंटान आमकां लमसम पगार दिता पळय न्हू तोच आमचो ट्रान्सफर करून आमी गव्हर्मेंटा अंडर घेवपाचें इतलोच आमची मागणी आसा आनी आमकां रेगुलर करपाचें।